एक ಚೆಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಡಾಕ खंयचे विद्ये दिल्ले म्हण जाल्यार त्या विद्ये ती तिगेल्याक सीमित दवरनाशी आशिल्ली पुरा तिगेल्या आसपासा जनांक गांवांक पुराची ते विद्ये शिकोवन त्या गांवाचे अभिवृद्धीक कारण जाता. नमस्कार, हांव वंदना कामत. आजी विश्व कोंकणी लायव्ह स्ट्रिमींग स्टुडियोंतल्यान स्वाभिमान पावल म्हणल्या कार्यक्रमाक आमगे लायचे गेस्ट श्रीमती सर्वमंगला शेट हांकां स्वागत करता. नमस्कार सर. सो हांनी एक नवी ड्रायव्हिंग स्कूल म्हणून तांगेल स्थापन केलेलं आसा जाल्यार ताचे पयलीं फुडें मस्त उलोवचें आसता तांगे लागीं एक परिचय तांगेल दिवचे हांव वेच पावता. यू गोपाल कृष्ण नायक आनी कमलाक्षी जी नायक हांगेले धुव कल्याणपूर मिलाग्रेस कॉलेज जोकून B.Com केला. हांणी विघ्नेश आनी वीणा हांगेल चेडवाल नांव. हांकां प्रवास आनी क्रिडेंतू आसक्ती मस्त आसा. हांनी कार स्ट्रीट मंगळुरांतू नवमी मोटर्स ड्रायव्हिंग स्कूल स्थापन केलेल्या एक 15 वर्स तकून 1000 जनांक कार द्विचक्र वाहन आनी ऑटो रिक्षा चलावचे तरबेती दिता सचिन. सो हांकां स्वागत. एक असल एक आयडिया म्हळ्यार आमी एक आंगड दवरचें टेलरिंग असल पुरो बायल मनशांक म्हूण सांगिल्लें तसलें काम चड करताची जाल्यार तुमगे ड्रायव्हिंग एक शिको येता म्हणून कशी म्हण आयलें? एक्चुली मनासुरें नाशिल्लें. म्हज्या अण्णान म्हाका दिलेलें गिफ्ट आशिल्लें 2 व्हिलर. ओके. तर म्हाका एक्टिवेक घेवन दिला. ते घेवन दितकीर ताका एक पेट्रोल म्हणजे ओकून वय हय न्ही. ते अशें वता आसतना म्हगेलें म्हळ्यार व्हडली जाता तशें दिलें ताणें अण्णांनी. अशें भोंवतना म्हाका म्हगेले स्टुडंट म्हळ्यार म्हगेले कॉलेजाक फ्रेंड मेळ्ळी. मागीर ताका हांव एक्चुली हांव कॉलेजांत म्हगेलें हॉबी एक्चुली ड्रायव्हिंग. ताका पर हांव शिकयता आशिल्लें म्हळ्यार तेंगे गाडी आमी तेन्ना गाडी ना. हांव सोडटा सायकल मात्र. तुमकां सायकल बॅलन्स सायकल बॅस सांज म्हगेलें हॉबी व्हेकल हॉबी मंच आशिल्लें रानांनी पांयां चक्र मारला म्हण ते हॉबी. ते म्हाका एक्चुली वेळ तरी म्हाका गाडी येत तरेची म्हगे दोस्त म्हळ्यार म्हाका कॉलेजा फ्रेंड मेळ्ळी. म्हळ्यार तिका ताका हांव शिकनाशिल्लें. तिगेलें कुलीगे कोणगे एक तिगेलें तेन्ना त्या टायमार एक शिकयको गाडी तो म्हाका शिकयला न्हू म्हणून तशें म्हाका मना गेलें म्हणजे आयज पळोवया म्हणजे एक स्टार्ट करूया म्हण हें म्हणलें बट फ्रेंड्स जाल्यार आमी स्टार्ट हय फीज आनी कसं ना घेतला आसा म्हणटा घेता आमकां पेट्रोला जेवण पेट्रोला खातीर तर बिजनेस म्हणलें एकेशीची फ्रेंडीन पेट्रोल जास्त घेतलें तेन्ना 40 रुपीज तेन्ना 40 न्ही एका क्लासाक क्लासाक पेट्रोल आवडणेशी त्या टायमार घेतलें. साधारण खंयची वर्सी 2003 हय. सो 2003 तुमगे लंडनान तुमकां एक्टिवा गिफ्ट केलें. तुमी फ्रेंड्सांक शिकोवन स्टार्ट केलें. मागीर कशी मुखार सून आयली आपणे? मुखार सून एक्चुली आमकां तो एक फ्रेंड मेळ्ळें बट आमकां कोणाला कॉन्टेक्ट ना कोणाला करता ना. हांव कसो केलें मागीर पेच्चीक शिकोवचें नेवना रे बट तेन्ना आमी घरान देखून पिकअप करून ग्रावंडा आपोवन वचचें त्या रोडार वता न्हू आमगेल्या केही जाता मंगळ स्टेडियम आसता आशिल्लें केही व्हड जाग आसा त्या टायमार फुल केलो एपार्टमेंट तरी केलो जाग पर खाल आशिल्लें ते नियरेस्ट केन जाग आसा ते वयच्यान आमी शिकोवचें अफकोर्स तांकां घरा सोडचें एक नेवनारे ते अशें पळोवन एक लायनीची कॉड जालें. मात्र आमकां स्टार्टींग कस्टमर्स म्हळ्यार कोण कोण आमकां मातशें मेळना कितें टायमा मागीर ना आमी शिकयला स्टुडंटाक तांगेर करतानी तेन्ना कॉन्टेक्ट घेवचें तशें मस्त मेळ्ळां म्हळ्यार 1 म्हयने मागीर तशें. सो तशी 2 व्हिलराक चड जण येवची आशिल्ली की तेन्ना? स्टार्टींग 2 व्हिलरची टच आशिल्लें. 2 व्हिलर शिकयता आसतनाची ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಂಗೆ ತರ್ತಿಸಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಗೆ ಮಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ಡಿ ಚೆಕ್ಲಿ मस्त गुड्डी मला ऍक्टिव्ह पिसला नाला पाहायला जाणं त्यांना कसं गेलं मला रे कसं असं की सेट सुकचे काम असं कळतच ना. एक सण वाटतं गाडी घे म्हणून सेकंड हँड गाडी घेतलं कॅनेटिक त्याची सिक्के गुड्डे कॅनेटिक त्या घेताना त्यामुळे कनाल स्टेडियम असेल त्यांना गाणी ते व्हायचे स्टार्ट केलं. त्या गाडी ते एक गॅरेज आला की दवरचे ऍक्टिव्ह व्हायचे त्यांचं शिकवायचे ते तिका शिकयताना अभ्यास जालें मागीर तांचे एक ग्रावंड आमी फिक्स केलें. सो 2 व्हिलर तुमी लेडीजां मान शिकोवचे आशिल्ले? ना तशें काय ना चल्ले जाल्यार आमी शिकयता आशिल्ले तेन्ना आमकां लेडीज मात टच तशें स्टार्टींग. सो तेन्ना तुमी नवमी म्हणून एक नांव नांव आमी दवरलें एक्चुली ते नवमी म्हणटा तेन्ना अण्णान गाडी गिफ्ट दिता तांचो नवमी म्हण बरोवन आशिल्लें हेचे मेन कुळारांत बेकरी आसा नवमी बेकरी आमी कॉलेज आसतना एक स्टार्ट जालें एंड म्हणटाना तशें तेन्ना म्हाका गाडी दितना तांचो म्हगेलें नांव एक आमू म्हणून सकाळी एक नवमी म्हणून बरोवन दिलें. सो तुम्ही त्यांची नांव सो ते स्कूटरार देखून कार ड्रायव्हिंग शिकोवपा म्हणून तुमकां त्या कशी म्हण आयलें? म्हळ्यार 2 व्हिलर शिकयता आसतना खेळ जाल्यार 2 व्हिलर लायसन्स आसता कार लायसन्स आसता तेन्ना म्हणटा म्हगेल्या घर कडेन कार आसा बापून हांगानाची म्हळ्यार फॉरेन आसता म्हाका तांतूच स्टडी करीत म्हणून म्हाका एक्चुली म्हाका काराचे ते टच ना मात्र एक कसं म्हळ्यार कुळार आतां ना वोमेनी कार आयला
एक सॅटर्डे संडे मला कुळार वतना चिके आता तू प्रॅक्टिस करतशिले म्हाका मुखार वच्चेना म्हळ्यार हांव लायसन्स करतना कार एक्चुअली ना मला सांजे पण मला हॉबी ते बाईक पर सोडतशें ती लायसन्स कर वतना मी अण्णा फ्रेंड येताना लायसन्स केला त्यानं मला तो काराचे करून सोडे म्हण सो तशें ताणें शिकून म्हाका कार लायसन्स केला सो तुम्ही एक विंगड ड्रायव्हिंग स्कुला वचून शिकली की कार ड्रायव्हिंग स्कूल ड्रायव्हिंग स्कूल कार शिकलेलं म्हळ्यार बायकाचे कर वतना ताणें म्हाका कार शिकून काराचे पुरा ಒಟ್ಟು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಸೊ तुमगे ನಂತರ ಯಾತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಜಾವನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ की कोणे शिकवायला नवे ಎಸ್ ಎಸ್ ದನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಏಕ ಕಾಲ ಟೂ ವೀಲರ್ घेतले असायचे ಕೆಲವು कार मात घेतले असायचे दन्नी घेतले असायचे सो कशी म्हणाली आहे इतले एक लेवलाक आजे पळोवला म्हळ्यार टिचर्स कितले आसाची तांकां लेडीजांक जाय जाल्यार लेडीज टिचर्स तशें पुरो आसा की आसा आसा कशी आसता कशी कितले टिचर्स आसा तुमगेले ना आमी म्हळ्यार काराक तरी कोणी येना लेडीज मस्त उणे म्हळ्यार टू व्हीलर पण शिकता 2 जण असायचे लेडीज शिकयताले कोणे ना ना कारा येना की शिकोवच्या खातर हां बाई वता आता मला कंपल्सरी लेडीज जाय म्हणटले मात्र हांव वता लेडीज वचे म्हणजे जेंट्स 3 जण असायचे ते एक जण टिचर्स 3 जण सो टायमिंग्स कशे आसता तुमगेले ऑफिस टायमिंग्स ऑफिस टायमिंग्स एक्चुअली 9 to 6 म्हणून केला बट कसं म्हणल्यार आमकां ऑफिसा बेश्टी म्हळ्यार एक ताव बसता एक हांव बसता म्हळ्यार आमी कोण फ्री टायम मेळटा आतां आमी ऑफिसा बसताच कोण आसा तुमगेलो आमी स्टाफ आनी स्टाफ वय सो चेडू आसा तुमगेले वीणा आनी विघ्नेश वय हांणी खंयची रितीर तुमकां हेल्प करताची मस्त थँक्स म्हणटा तांकां कसं म्हळ्यार आमी तांणी उठयता आमी आसनाची ओ आमी 6 o'clock स्टार्ट जाता क्लास ताका जगोयचें न्ही हांव वच्चें मात्र ताण पडून आसना सो सान तांणी चिके म्हळ्यार तुमी 15 वर्सां कोणी करता आसा म्हणटा मस्त सान आसच्या पुरो तुमचो सान आसा सो तेन्ना कशी तुमी मॅनेज केले मला एक टायमिंग्स केला सकाळी एक 6 घंटे कोण 8:30 पण 8:30 म्हणून तांच्या कडेन चेडूं रेडी करून स्कूल आसचे स्कूल काही केंद्र लग्गेचे केंद्र आमी डोंगर केर आशिल्ले केंद्र लग्गेचे केंद्र पेटत आशिल्ले मागीर तांणी वत्तर मेरे 10 गंटे स्टार्ट जाता क्लास 10 जोकोन 12:30 वापस आनी टिफिनाचे सकाळी वतना तांणी टिफिन व्हरताचे म्हळ्यार एक्चुअली कसं म्हळ्यार एक ड्रायव्हिंग इंस्ट्रक्टरांक न्हीद उणे तुम्हाला पता हांवें भायर मनशांक कसं म्हळ्यार आमी 3:30 उठोवपाची 3:30 घंटे म्हळ्यार रंदा पाणी खाण करून वच्चें सो तांकां टिफिन रेडी करून दवरून हांव वच्चें 6 घंटे 8:30 तांकां टिफिन घालून स्कुला पेटोवचें सो तुमी एकल्याची मॅनेज केले तशी म्हळ्यार हांव म्हणचे ते म्हळ्यार आतां आमगेल्या मनान तूं मस्त बायल मनशांक आसता 2 चेडू जाले जी आतां कसले करूं जायना म्हणल्यार असले एक आमगेलो अशें गेस्ट एक कितला एक इन्स्पिरेशन म्हणून हांव सांगचें ते म्हळ्यार आमी लायक ताचे चेडू जाले कुले जाल्ली ते एंड म्हण जाल्यार हांगेल ते सुरवात ते दोन जाला चेडू जातरीच तांणी स्टार्ट केला म्हळ्यार म्हणूक मस्त खुशी जाता मागीर तुमगेले आयकून खुशी जाले सो ते स्कूटर सोडका म्हण जाल्यार फस्ट सायकल बॅलन्स जावं की ना म्हळ्यार सायकल बॅलन्स तांकां सुलभ जाता आमकां 2 दीस मात तांकां कम्फर्टेबल 2 दीस तांणी पांय वयर दवरताचे सायकल बॅलन्स ना ते तांकां चेके कश्ट म्हळ्यार तांकां तेमी 6 दीस म्हण वता कितले दिसाची क्लास आसची आमी एक्चुअली 10 क्लास म्हळ्यार 20 क्लास घेवीत मिनिमम आमी 10 क्लास दिताचे टू व्हिलराक कसं म्हळ्यार तांची बॅलन्स तर तांणी घर कडचे स्टडी करा केन्ना मागीर तुमगे ट्रिक्स आमी सांगताचे मागीर तुमी तितले घर कडेन गाडी आसल्यार तांकां स्टडी करा म्हणटा सो टू व्हिलराक विथ लायसन्स येता कितले जाता फीज टू व्हिलराचे आमी टोटली 4,500 घेताचे म्हळ्यार 10 क्लास विथ लायसन्स विथ लायसन्स वय ओके मागीर काराक 7,500 घेताचे म्हळ्यार 20 क्लास विथ लायसन्स सो आतां ऑटोमॅटीक कार इलेक्ट्रीक कार पुरो आयला त्या वेळेस की तुमगे लागीं म्हळ्यार एक्चुअली आमी गाडी अशी गियराची मॅन्युअलाची म्हळ्यार आमी तांतूची ऑटोमॅटीक शिकयताचे ऑटोमॅटीक आसल्यार कशी करपा म्हण वय वय म्हळ्यार कशें म्हळ्यार तांकां आमी गियराचे एक दिनाचे क्लच एक दिन असे एक्सेलेटर आनी ब्रेक स्टेरिंग तिथे तांकां आमी तांतू शिकयताचे ऑटोमॅटिकान सो आतां इनिशियली तुमी स्टार्ट करतना क्लासीस आतां एक ऑफिस जावपा येता म्हणटना तुमगे इन्वेस्टमेंट जावपा त्या पुराय तुमी कशी मॅनेज केले इन्वेस्टमेंट म्हळ्यार आमी सन्न म्हणटा एक्चुअली आमकां स्टार्टींग लोन दिनाचे वय लोन म्हळ्यार आमी कसले एक एसेट आसना आनी नंबीक आसना स्टार्टींग न्हू वय आनी एक्सपिरियन्स म्हणटा आमकां कसले आसना बट एक सपोर्ट कसो म्हळ्यार आमी बॅकग्रावंड सपोर्ट जावं कसो एक तांणी म्हाका सपोर्ट दिलो म्हळ्यार अण्णा तांणी वय सो तांणी तुमकां हेल्प करून कार घेतले वय म्हळ्यार हांवें सांग न्हू 2 व्हिलर शिकयता 6 वर्सां तांतूची तेंगे प्रायवेट कारा पर वता तांतूची ಸ್ವಲ್ಪ अमावंट तांतू लास्टाक हांव म्हळ्यार अशें म्हाका ऑफिस ओपन करता कसो जाता म्हळ्यार सन्न म्हणटा ताका अमावंट दिलो वय तशें ताणें म्हाका एक कार घेवन दिलें 800 स्टार्टींग स्टार्ट केलें मारुती 800 मारुती 800 हय ओके ते इनिशियली तुमकां RTOच्या लागीं हांगेले तांगेले पुरो एक कसं लायसन्स येता जाय की क्लासीस स्टार्ट करपाचें वय वय ते सुमार आसा म्हाका म्हळ्यार कॉर्पोरेशनाचो लायसन्स जावका विथ RTO जावका
2 मात्र स्टार्टिंग मस्त नांतलं 6 महिने लागला ट्रेनला. हां ते उलटे तुम्ही कशी मॅनेज केलं? त्यांची अंग इकडे వచ్చి ते వచ్చి ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಕಡೆ వచ్చి ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದಾಳ ಒದ್ದವರೆ ಕಳ್ಳ ಮಳೆ ಹಂಗೆ ತನಿ ಮಂಚೆ ತ್ಯಾ ಪೇಪರ್ ಅರ್ಕ ಎన్ని ಮಂಚೆ ಅವತ್ತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಆಟೋ ತನಿ ಮಂಚೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂಚೆ ಎన్ని ಮಂಚೆ ಸರ್ ಆಟೋ तनी लायसन्स देऊ का म्हणून जलरी तुम्ही एक हटार सोणी वत्तार अब्दी त्या हट अशी निघतीची तुम्ही आज एक स्कूल म्हणून पण नवमी स्कूल ड्रायव्हिंग म्हणून एक स्थापन केलेलं असं मस्त खुशी जाता. आणि विमेन्स डेच्या हजेरी आम्ही प्रोग्राम करता सची स्वाभिमान पावल म्हणून असल मस्त इन्स्पिरेशनल स्टोरीज ऐकून आमगेर मस्त बायल मनशांकय ते ऐकणं म्हणून तांकां एनकरेजमेंट जाता. आणि कोरयेत तुम्ही खंडित कसले म्हणून तशी ती मस्त कष्ट कसले जाल्ला म्हण स्कीम म्हणारी. आणि एक कोणी कसं क्लास स्कोर का म्हण जाल्यारी कसं ताने एक मना दवर येतं. माझ्या एक मेन इंपॉर्टंट धैर्य कसं मला मी रोडार देवांची ना मस्त बाधितला असायची नाही हार फायनवर तर मस्त असायची मला बाहेर मॅशन कसं शिकवायची जातात रोडार करेक्ट जे पण हार फायनवरचे हार यायचे कसं पण एक बात असा बट होत नाही आज त्या आम्ही एक शिकची पाठवर त्या एक त्याने बाधीला म्हणलेची ना त्या आम्ही शिकेल मंकेची आम्ही रेडी असो का तसं नाही स्टार्टिंग मस्त फेस केला मला एक बाहेर मॅशन रोडा देऊन सुरू केला हे कसं शिकताले बा हे कसं होत तसं बाहेर मॅशन कसं शिकताले सुमार मस्त स्टार्टिंग झाला. सो मार्केटिंग आता आमी आमगेले ॲडवर्टायजमेंट हे ते मोबाईल तेन्ना सादारण 2003 म्हणल्यार तितली कसले नाश कशी तुमी जनाक पावलीची म्हणून विंगड केल्या नावादीक स्कूल्स तेन्ना रन जाता आशिल्ली सो तुमी कशी तांकां त्या कॉम्पिटिशना त्या एक लेवलाक आयलीची म्हूण एक्चुअली आमी तो कॉम्पिटिशन ಅಂತ नाशिल्ली म्हाका लायक शिकत म्हणल्यार म्हाका कशी हॉबी न्हू तशें एकलें शिकत आसता जाल्यार पक्का एक आमकां टायम ना जाल्यार म्हाका पांचशे हांव घेवन तशें एक राउंड वयच्या पयशे तुका तूं येत रमेश हांव तुका शिकेन मागीर करता एक राउंड मारनाय सो तसं एक स्ट्रेच केलें त्या मागीर मातशें तातूंत एक इंट्रस्ट न्हू एक तांकां कळटा पळयतना ताणें एक मनशी शिकयता बायल मनशां म्हाका शिकयता आसता म्हणून ते मध्य मध्य रावलेलें आसा ते पळोवन गुर्त धरना आशिल्लें आसा म्हळ्यार एक टायमीस आमी फॉलो करता आशिल्ली टायमीस म्हळ्यार त्या टायमार तांणी भायर येता न्हू ते हेंचे टायम पास होता गो तेन्ना पळोवया. सो आतां तुमगेले ऑफिस आशिल्ले बिल्डींग ते रेंट की ओन तुमगेले आतां रेंटची सो त्या एक थंयच कोरका म्हणून तुमकां एक मना आयली कशी म्हळ्यार लागीं जाता म्हणून लग्गी जाता हे कडेन आनी ಸ್ವಲ್ಪ हांव भितरचें घेतलें मस्त एंट्रन्स घेयलें कसं म्हळ्यार एक जस्ट आर्टो खातीर एक ऑफिस म्हण जेवका म्हण आशिल्लें म्हाका म्हळ्यार तातूंत स्टार्टींग म्हळ्यार स्टाफ म्हळ्यार एक समा एक येता म्हळ्यार तांकां जन जेवका न्हू तशें दवरच्याक रिस्क जाता नाका म्हाका सनो मोट्टा भितरचें सनो मोट्टा पुरो एक आर्टो दाखोवचे खातीर म्हळ्यार एकटीक सो हांव सत्य करता भाडे न्ही पुराय आतां जाता आत्ता जाता स्टार्टींग इनिशियली तुमकां ऑफिस करतना त्या पुराय कश्ट येयली की कश्ट एक्चुअली त्या स वर्स हांव केलेलें मी ड्रॉइंग क्लास तेचे म्हाका कश्ट सेविंग्स आशिल्लें त्या धैर्याची हांवें केलेलें तशीच नायट ड्रायव्हिंग कोरका म्हळ्यार जाल्यार नायट ड्रायव्हिंग क्लासीस म्हणून आसता फुडें एक आशिल्लें म्हळ्यार स्टार्टींग म्हळ्यार तांकां लायटाचे हेडलायटाचे फिश पळोवका केळी पळोवका आनी पावसाळी म्हळ्यार फिशीस त्या परत आशिल्लें आतां म्हळ्यार तांणी चडत आतां कोणी रुमेनाचे आतां म्हळ्यार मोबायलांत युट्यूबान पळोवन तांणी शिकून काडटाची. सो आनी कसं पुरो फॅसिलिटीज आसा आतां रिक्षा तुमी हे त्या रिसेंटली स्टार्ट केलें ते रिसेंटली म्हळ्यार आतां धर्मस्थळ श्री सती तांगेर पुरा तांकां कडच्यान फॉर समोर फोन आयला तांणी तांगेर खातीर मागीर हांव एक रिक्षा घेतली म्हळ्यार बायल मनशां वयता बायल मनशां ग्रामीण अभिवृद्धी खातीर एकडे आसाच की बायल मनशां रिक्षाचे ना एकडे ना म्हळ्यार ताकडचे ग्रामीण अभिवृद्धी तांगेर ताळेचिंग पुरा म्हळ्यार एक ई रिक्षा शिकूका म्हण तांगेर एक ऑप्शन आयला तातूंत मागीर एक्चुअली गाडी नाशिल्ली हांव म्हळ्यार कार आनी टू व्हिलर शिकयत आशिल्लें मागीर तांगेर खातीर हांव मागीर ई रिक्षा घेतलें ई रिक्षा इलेक्ट्रीक सो ते डिफरन्स वस्तू पडटा की इलेक्ट्रीक वेहिकल म्हळ्यार टू व्हिलर लायसन्स आनी कार लायसन्स आसल्यार पुरा माणसो फस्ट आशिल्लें ताका आनी ई रिक्षाचे कसं म्हळ्यार टू व्हिलर बॅस तांकां सुलभ जातालें म्हण मनांत केलें नासलें एक्चुअली त्या न्ही ते दोनूय जेवका म्हळ्यार टू व्हिलर बॅलन्सय जेवका विथ कार बॅलन्सय आसोका म्हळ्यार डिस्टन्सा खातीर आतां आमकां कार ड्रायव्हिंग वता जाल्यार रिक्षा सोडची सुलभ सलम जाता तुमी अशी शिकलेचे ना आवडीचे ना दयशेचे सरता म्हळ्यार टू व्हिलरा म्हण केवे कॉन्सेप्ट वय टू व्हिलरा मागचे डिस्टन्स मात कारा कवर करता ओके फ्रेश सो आनी तुमगेले कसले आयडियाज की विंगड आतां जेंट्सांक युजली लॉरी आतां हेवी व्हेकल्स सोडचे पुराय हे आसता आसा की कसले तसले ना म्हळ्यार एक्चुअली लॉरी बस आमी सोडता आतां हांव लायसन्स करने बट मागीर स्टुडंट शिकिल्ले पुरो आतां लॉरी बसार आसाच तेन्ना मागीर आयलेच ते शिकून जाता ते लायसन्स काडून तरी एक वर्स तरी आयलेलो आसाच म्हळ्यार एक वर्स जावका काराचें लायसन्स जावन
एक वर्ष तरी एवी बोर्डचा करचे एवी कलाक त्यांना मागीर आयल्याचे लंगवान साधारण एक वर्सान कितले स्टुडंट शिकून वताचे तुमगेल्या क्लासांत स्टार्टिंग म्हळ्यार आमकां तांचे 500 मात कसं म्हळ्यार आमकां आतां टायम इज हाफ एन आवर न्हू एक एक लायक 20 days मात एक मे तंतू वता आनी चड तास आमकां स्टुडंट शिकोवचें जायना म्हळ्यार क्लासार रूम बसून शिकोवचें न्ही वय वय वोरका रोडार वता सो ट्रॅफिक टायम आनी टायम वेस्ट येता ओके मागीर डाऊन अप येता पूरा स्टार्टिंग आतां आमकां रोडार वता कसं पुरो मेळटा अप की डाऊन की टर्निंग ते पूरा तदना आमी स्टार्टिंगेची आमी फॉलो करताच सो आनी कसले मुखार तुमकां कोरका म्हणून आसा की तुमगेलें कसलें एम्बिशन मिशन आसे चेडू वय तुमगेलें आंतरची सर्वलेच की बिझनेस मेगा दू आसा म्हळ्यार फस्ट डिग्री शिकता आसा ते जस्ट एक बायक आनी टू व्हिलर शिकयता आसा शिकयता सो आनी तांणी मुखारसून व्हरताची लेकांनी बट तेंगे ती करता आसत सो पोतू पोत आतां शिकून इंजिनियर शिकून कामाक पावला सो इंजिनियर केल्ले तुमी सो कारय तांणीच करची तशी जेवची पुरकी एक नो एक कसलें सांगू जाय तो आमान कार ड्रायव्ह करूं स्टार्ट केल्या ताण कार केल्यार जेवच्याक एक पुरो सो आनी मागीर तुमकां एक इन्स्पिरेशन जावन आमगेले बायल मनशांक कसलें सांगता म्हणजे जाल्यार तुमी कसं म्हणटाची कसं म्हळ्यार पळय जेन्नाक खंयचे पण एक हॉबी आसता एक ड्रायविंगा जावं म्हळ्यार स्टिचिंगांत आसा तेंगे एक हॉबी गॅरंटी आसा मना भितर जावं तांकां कळनासना बट तंतू तांणी त्या मुखार येयला रे मन म्हळ्यार तांगेले कॉलेज लायफांत आसता म्हळ्यार वेळे तर आमकां विसरता कॉलेज लायफ आतां वेजी जावन आसता तेंच शेड्यूल आमकां कॉलेज एक लायफ मुखार करता कळटा खंयचे पण एक हॉबी आसता गॅरंटी बट तंतू तांणी मुखार येयला रे गॅरंटी एक फळ आसा फळ आसा आनी तांकां कसो इंट्रस्ट आसता आतां मन जेवता ते कुर्ले खंयचे हात घालून कुर्ले आमकां मेळना आतां खंयचे पेशन्स जावं आतां स म्हयना न्हू तूं ग्रावंडार बशिल्लें आसा एक स्टुडंटा खातीर राखचें काम ग्रावंडार वेट केलेलो आसा मात टायम इस्ता मागीर 6 to 8 टायम ग्रावंडार रावचें वापस 10 to 12:30 ग्रावंडार विशय मागीर सांजे 4 to 6 ग्रावंडार म्हळ्यार एक प्लेसमेंट केलें पण जेन्ना एक हांव प्लेसमेंट केलें आमचे कडेन आसता ते येवीत म्हण म्हळ्यार एकामेका संबंद घाल कोण एक कॉन्टेक्ट करता म्हळ्यार तेन्ना मोबायल नाशिल्ला आतां सोशल मिडिया पुराय आतां सोशल हाजेर पेज आनी आसा की तुमगेले ना हांव पेज पर करता परत मुगेलेची करत बट हांव कसलें एक एडवर्टिजमेंट दिवचें न्ही म्हळ्यार ऑलरेडी मेगेले ऑलरेडी कारार बोंतास न्हू रोडारीची मॅनेज करूं येता ना आतां आपलो सीजन म्हूण आसा की म्हळ्यार आतां रजे वेळार चेडू पुराय वय आसा सीजन म्हण आसा आतां ह्या टायमार मार्च एप्रील म्हळ्यार आतां चड येनाचें म्हळ्यार एग्जाम टायम मलगाडी बरें आसनाचे बट एक फ्री आसा येताचे म्हळ्यार आतां वेकेशन म्हळ्यार आतां रजे वेळार म्हळ्यार कॅम्पस प्लेसमेंट जाली कुठले तांकां लायसन्स आसता म्हण एक कंपल्सरी आशिल्लें ती प्रोसेस तसले कंपनीन पुराय निमगीत आशिल्लें ड्रायविंग लायसन्स काम सो रजे वेळार एप्रील मेन तांणी पुराय चड स्टुडंट्स आनी आसता की आसताचे आतां आतां स्टुडंट चड येता 18 म्हणटाचे येताचे फोर व्हिलर ड्रायविंग कितले दीस वता क्लासार आमी 20 days म्हण करताचे 20 days तिथे सो तांणी आतां गडबिडेर म्हाका एक तात्काळ कशें पळय ट्रेना टिकेट मेळ्ळें तशें एक लायसन्स जावं कमण जाल्यार तशें कसलें फुडेंपणी जाता तशें आतां जायना आतां म्हळ्यार पुरो ऑनलायन कंप्युटर वायज न्हू ते डेट आतां तशें करूं जायना आतां फुडली काला परत ताणें बूक करी एडजस्टमेंट करता तशें आतां इवन टेस्टय मस्त स्ट्रिक्ट जाला की तशेंच RTOचे आतां म्हळ्यार RTOचे स्ट्रिक्ट म्हळ्यार एक्चुअली ते लायकच आतां 8 नंबर 8 रिवर्स पर काडयताचे एक्चुअली सिस्टमा प्रकार ते आमी 8 नंबर पण लागताचे बट एक्चुअली ते आमकां एक्चुअली इजी म्हणजे ते सिक्लर आसा पळय पार्किंग सिस्टम ते एक्चुअली म्हणजे मेंगलोर बिजी सायडीर ताका असल्यार व्हेकलची सायड पार्किंग पण आसता एक रनिंगर आसता ताजे मदीं आमी गोंडोवपाची सो ते एक्चुअली ते सिस्टम आमकां शिकयताल्यांक ते टफ ते कसो खातीर म्हणटाचे एक्चुअली जनरली ते जेवपाची सो केल्यार मात्र तुमकां लायसन्सान आतले फेल तशें पुराय आतांय आसा की ते RTO आसा आसा सो जाल्यार तुमी ते लायक तांकां ट्रेन कोर न्हू ते फास्ट सो रिवर्सय तांणी तुमी शिकयताची वय पोर आमी रिवर्स पोर आमी 10 क्लास भितर कंप्लीट जाता कंप्लीट A to Z धैर्य येता म्हळ्यार आमी 10 क्लास मागीर सिस्टमांत 10 क्लास भितर कंप्लीट जेवका मागीर 5 क्लास तांणी सोडका म्हळ्यार रॉंग आसल्यार आमी सांगताचे तशें मागीर 16 to 20 क्लास तांणी सोडका वीथ आमी तांकां कार सोंड दिताचे कारय वय सायड तुमी मात्र ना हांव बिसना त्या टायमार तांकां ग्रावंडार मात्र आमी ते ग्रावंडार एक मार्क काडून दवरला 8 नंबरांनी रिवर्स परा यूशे परा वय तांणी सोडता रावताचे पण तांगे एक ओन कॉन्फिडन्स वेचे आपण सोडता म्हण मागीर तशें एक रावंड भायर एक आवट सायड एक रावंड हेचे मागीर करपाचें रोडार सो मस्त खूश जाता मागीर एक स्टोरी आयकून एक इन्स्पिरेशन आमकां पुराय एक
कसं कोर येतं म्हणाल एक दाखोवन दिताची असेल पुराय आमकां आईल गेस्ट आमगेले एक ऑनर फील जाता बायल मनशान एक ड्रायव्हिंग स्कूल स्टार्ट केला म्हणाल एक मस्त खुश जाता म्हणजे सांगतना सो तुमकां खंयचे एक 2 व्हीलर जो कार जो रिक्षा शिकूं का म्हण जाल्यार खंडीत नवमी ड्रायव्हिंग स्कूलाक तुमी वचाची सर्वमंगल मायेन तांगेलेच एक हॉबीक तांगेले पॅशनाक तांगेले एक हें प्रोफेशन करून घेतला सो तुमी तुमगेल्यान कसले मेन हॉबी आसा कसो इंट्रस्ट आसा मग पळोवन खंडीत मुखार सून वऱ्याची एक लाईफ असते एक चंद कोरनो न्हू एक चंद रूप दिवन खुशेरी तुम कसं जाय कित्याक करता राब्याची सो माय आमगेलो टायलीची तांगे लायफ एक्सपिरियन्स शेअर केले आनी प्रती एक तांगेली स्टोरी कितली कष्टय जाले कितले तांणी भोगलीची ताजी आजी निमती स्टार्टींग स्टुडंट्स नाशिल्लीची हे ते पुरो आयकून तांणी तांगेले हटान ते एक आजी एक इन्स्टिट्यूट तांणी लायक नांवारी हांड दवरला हाजे खातीर तुमकां मस्त कॉंग्रॅच्युलेशन्स माय आनी हांगा येयल्या का आमकां टायम दिवन कितले उलयलेल्याक मस्त धन्यवाद तुमकांय देव बरें करो.